नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साश्टीकार ह्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. हांव सुशांत गोळकर म्हणून सांगाती गौरांग प्रभू मळकर्णेकार तुमचे मुखार घेवन येवयाची खबरो. गौरांग सद्याक जर पळयले आमचे सोशल मिडिया आनी खंय पळयले आतां लोक एकच प्रश्न जावपाक लागल्यात, बीजेपीची तकली जाग्यार आसा काय म्हणून. आनी दुसरो प्रतिक्रिया येता, बीजेपीन सवंग विटयला. कारण काल दक्षिण गोंयांत अशें काल राती पसून अशें जाल्लें की पल्लवी धेंपो हिका तिकेट कन्फर्म आनी फकत आतां एक हे आमचे फकत घोशणा करपाचें उरल्या. हे केन्ना आयली गजाल, एक सक सुमार हे भायर सरिल्ली. रातची 12 पसून लोक वाट पळयताले कोणाचें नांव येता कोणाचें नांव येता, कोणाचें नांव ना. आनी हो म्हाका दिसता अशें स्टेलमेट जावपाचो हो 6वो काय 7वो दीस. हे कोण बीजेपी म्हणटा आपूण सावथ गोवा इजी जिखता म्हणटा. ते म्हणटात मोदीच्या हाजेर मतां पडटली. भाजपा आनी इवन काँग्रेसूय बी दक्षिण गोंयांत कितें हो आमचो एक्सपेरिमेंटाचो ग्रावंड म्हूण पळयता. आनीक हे सगळे दक्षिण गोंयचे मतदार आसात ते गिनी पिग्स म्हूण पळयता काय म्हणटा एक्सपेरिमेंट करपा खातीर. मे बी तांकां ते इतली कॉन्फिडन्स आसतले दोनी पार्ट्यो की तांकां आनी प्रचार करपाक चड दीस त्रास काडपा नाका. कित्याक आतां गरमी वाडल्या आनी वेगवेगळे सो भोंवतलो कोण आनी त्या त्रास नाका, आसूं थोडे दीस दवरया अशें म्हूण दोनी पार्टी पळयता आसतल्यो. दुसरी गजाल तुवें सांगली तशी पल्लवी धेंपे तिची नांव तांणी ऑलरेडी पार्टी म्हणजे जे तांचे इलेक्शन प्रभारी आयले तांणी तांची मिटिंगे भितर सांगिल्लें अशें आमकां भितरली सुत्रा कडल्यान आशिष सूद म्हणटा की म्हणजे ताचें हें आसा की हम जायेंगे पल्लवी धेंपे के साथ. मे बी तांकां अशें दिसता आसतलें की यूपी बी ते कशें डिक्लेअर करतात. म्हणजे मोदीजी येवन गुजराताच्यान वाराणसी जिखता तशें ताका दक्षिण गोंय म्हणल्यार तशें दिसलें आसतलें यूपीचो एक पार्ट खंय हांगा जिखतले अशें. हे तांगेले म्हणटू पार्टी आमी कांय करपाक शकना, तांगे टिकेट ते दितले. आतां आनी एक हें कोणा की उत्पल पर्रीकरालें नांव भितर आयिल्लें आसा दक्षिण गोंया खातीर. जे वायट असो चॉयस न्ही हरशीं, कित्याक ताका हांगा पर्रीकरा हांगा म्हाका दिसता नॉर्थाच्याकय हांगा चड लोक तागेले पर्रीकराल नांव कित्याक हें बरें की फाटल्यान नांव आसा तो ताका मोदी नांव लागता उत्पल मनोहर पर्रीकर हाका लागून एक हें. आतां ताजें नांव पूण हें नांव जर खरेंच ताणें विचार केल्लो जाल्यार पयलीं केलें जाल्यार म्हाका दिसता चड बरें पडटा आशिल्लें. तुका तशें दिसना हरशीं? हे अशें आतां म्हाका जें कळ्ळ्या प्रमाणे की जेन्ना बाबू कवळेकाराचें नांव फुडें आयलें तेन्ना एक ग्रुपाक बाबू कवळेकार कॅन्डिडेट नाका आशिल्लो. सो ताणें बाबूक चेकमेट करपा खातीर उत्पल पर्रीकार म्हणटा नांव हें केलें. उत्पल पर्रीकाराचें नांव गेलां म्हाका दिसता एक 3-4 दीस पयलीं तांगे हें केलें आसतलें. पूण तरी आसतना हे चलतालें एक 10-15 दीस पयलीं हो विचार चलतालो म्हणल्यार हो हे विचार आयिल्लो आनी अशें भिये आयिल्ले. दुसरें ताका लागून हें कितें जालें, बाबू थंयच उरलो. बरोबर मार पडलो हाका पण आमचो सावयकाराचें हें जालें स्टेलमेट जालो. पूण लोक कितें म्हणटात जाणा तूं, लोक हें म्हणटात की तुमी कोणाकय दवरात कमीत कमी डिक्लेअर तरी करात. ना लोकांक आतां सांग उत्कंठ वाडल्या दिसता को बेजार आयला म्हणल्यार बेजार आसना. अरे करत ना कॅन्डिडेटच मेळना. आतां इलेक्शन पावता मरे फुडले म्हयने अशें म्हूण लोकांक हें जालां की बाबा फॉर्म भरपाच्या दिसा पयलीं तरी मातशें करा अशें म्हूण लोक म्हणपाक लागले. आतां हें एकाक न्ही दोनी पार्टेक. आतां उत्पल पर्रीकराचें म्हळ्यार तूं कांय सांगलें तशें तागेलें हांगा सावथ गोवाक पर्रीकराल सपोर्टर चड आशिल्ले म्हण एक एडवांटेज आनी एक सिंपती हें म्हणपाक शकता. पूण उत्पल पर्रीकर खरो रावतलो काय ना दक्षिण गोंयांत ताका उमेद आसा. कित्याक ताणें हालींच एक इंटरव्यू दिलो तातूंत भितर सांगलां की आपूण थंय राविल्लो आपल्याली मन अजून बीजेपी बरोबर आसा आनी विचारय तेच. पूण थंय राविल्लो पणजी निवळ करपाक. पणजी अजून जालो ना न्ही निवळ, ताजे हाजे प्रमाणे पणजी निवळ म्हणजे बाबुशाक उडोवपाक. तो आपल्याला ध्येय सोडून हांगा येतलो काय होय एक प्रश्न आसा. कळ्ळें न्ही तुका? सो एकंदरीत पळयल्यार कितें अशें लोकां मदीं सामकें आतां बीजेपीन एक क्लियर केलां ताणें. आतां तांचें स्टेटमेंट कालय तुका हांवें सांगिल्लें बीजेपीचे हें सांगलें ते आतां कितें म्हणटात ताणें टर्न केलां. आमचो कॅन्डिडेट कमळ हांगा लोक आमकां कमळाक लागून मारतले म्हणटात ते. सो ते आमकां कॅन्डिडेटाचें नांव ना. आमी पूण हे दक्षिण गोंयाक चलता काय म्हणटा हाजे पयलीं अशे कितलेशेच प्रयोग केले आनी सामके नाका आपटून पडले. बरोबर आसा. आतां फकत एकच एडवांटेज बीजेपी कारण काँग्रेस सामकीच कफल्लक जाल्या. कोण ना हे हाका लागून एखादी हे असले म्हणल्यार तांची अशी परिस्थिती जाली इलेक्शनाक तुका प्रत्येक बुथार मनीस दवरपाक पडटा. हांव तुका एक म्हाका
2000 जेन्ना नरेंद्र सावयकर जिखलो त्या वर्साक एक असोच राजकारण्याचो चलो आपल्याक तिकेट मेळना म्हूण इंडिपेंडंट राविल्लो आनी इलेक्शन लागीं येता येता तागे कावंटींग एजंटूच सोडून गेलो. कळ्ळें तुका? अशी परिस्थिती, म्हाका ती परिस्थिती याद जाता गरे फकांडी. आनी ताजे बरोबर कोणूच ना लास्टाक, तो एकलो भोंवपा लागलो. ते कुट्टऱ्याक ह्या लोकसभा लोकसभेक हे लोकसभा आतांच ते जाल्ले कुट्टऱ्याक ना ते लोकसभेकच बापायक तिकेट दिला म्हणून हो आमचो शालोम राविल्लो. ताजेर कोण ना लास्ट अशी परिस्थिती जाली. तशी आतां सद्या काँग्रेसी परिस्थिती आहा. काँग्रेसी कडेन आतां अशे खुबशे जागे आहा. हांव चड पयस येनाका, आसा मडगांव, फातोड्डात गेले जाल्यार तुका कळटलें तांचे बरोबर कितें आसा तें. कळ्ळें न्ही तुका? आसा ब्लॉक आसा, पूण ब्लॉक कोणा आसता असूच खबर ना, अशी परिस्थिती आसा. ना पण हे अशीच परिस्थिती मायज मेन फाटल्या इलेक्शन तशी आशिल्ली ना. हे म्हणटा दिगंबर आशिल्लो, हे आशिल्लो, सगळे खरे. फाटली इलेक्शनां तांचे कडेन ते आमदार तरी आशिल्ले आनी एमजीपीचो एक आशिल्लो. ताजे नंतर ते आमदार फुटून इलेक्शन जातकीर थोड्या दिसांनी ते फुटून हातूंत गेल्ले, बीजेपी गेल्ले. कळ्ळें तुका? ते आमदार ना तेन्ना मागीर आयिल्ले तेय गेले परते. ना आतां तुगेली बीजेपी इतलो लेट करता ते करता, हाजेर स्कोर करपाक काँग्रेसी खरो चान्स आशिल्लो. काँग्रेसी काय करना. परत आतां आनीक नवे आयला की परत गिरीशाचे आनीक अमित पाटकराचें नांव फुडें येवपाक लागला. बरोबर. इतलो गोंधळ म्हाका दिसता आनी हाजे पयलीं खंयच्याच इलेक्शनाक इतलो गोंधळ केन्ना दिसलो नाशिल्लो. दोन्ही पार्टी भितर टिकेटी खातीर रेस असती जालीच. पूण काँग्रेसीक तूं सांगता तशें काँग्रेसीन जर उमेदवार तांकां करपाक जाय आशिल्लो, कारण तांची तयारी ना. बीजेपीन आपले प्रत्येक प्रोग्राम चलोवन हांगा जाले, तुजे तांचे सगळे ते बुथांचेर तांणी मिटींग जाल्यो, हे जालें, तांगे सगळे सिस्टम आसा तुका. हांणी डिक्लेअर करून आनी लोकां मुखार तो कॅन्डिडेट पावोवपाक जाय आशिल्लो, तो पावयलो ना. हो तांणी एक गोल्डन ऑपॉर्च्युनिटी म्हणटा ती जी आशिल्ली ती सोडल्या. म्हणजे एक वटेच्यान दिसता आशिल्लें तरी लोकांक बाबा काँग्रेस आसा, उमेदवार घेवन आयल्या. मागीर तेन्ना प्रश्न पडटा बीजेपी तुमी कित्याक करनात? आतां म्हाका अशें दिसता की दोगी जाण एकामेका कॅन्डिडेट डिक्लेअर करता म्हूण रावल्या. पूण तो मेरेन इलेक्शन जावन वचत म्हणून ताका लागून पयलीं लागले. आतां लोक दक्षिण गोंयचे लोक म्हणटात जावं फॉर्म भरपाचे लास्ट दिसा तरी करा डिक्लेअर तुमी. ते व्हडले आतां घेवन चिंतना ताजेर. हे सगळे बोवाळाक आनी एक नवो हे जालो म्हणटा एक आमच्या सोशल मिडियाचेर एक पोस्ट व्हायरल जालो. तातूंत चर्चिलाचो फोटो घालून एक हे केलें की जर काँग्रेसी कडेन क्रिस्तांव कॅन्डिडेट ना जाल्यार आपूण रावपाक तयार आसा, कारण सालिना परस आपलें काम चड आसा एज अ खासदार म्हणून असो आसतलें. आनी मागीर ताचे फाटल्यान चर्चिलान डिनाय केलें. सो हे हाका लागून एक आनी एक म्हळ्यार हातूंत जे फोंड म्हणटा पळय आमी, हे सगळे आतां एक फोंड मारता तसलें एक फोंड पडलें. हय, सार्दीन ताणें त्या मॅसेजी भितर अशें बरयलां की सार्दीन आनी गिरीशाच्या चड कामां आपणें केल्या म्हण. सो वो आयलो आनी बोवाळ जालो, एकूच बोवाळ पडलो. परते त्रास सामको जातात, फोन वाजत रावतात. अरे हे कितें चर्चिल रावता. मागीर चर्चिला जेन्ना फोन केलो, चर्चिलान सांगलें आपल्याला सद्या काँग्रेसी कडेन कांय संबंद ना आनी काँग्रेसीक तिकेट दिल्या सुद्दां आपूण रावपाना म्हूण हे चर्चिलान स्टेटमेंट केलो. आनी म्हणपा हाजे फुडें आनी स्टेटमेंट करना, हे कोण घालता फेक न्यूज आपल्याले फोटो वापरून तांचेर आपूण कंप्लेन करतलो. म्हणजे एक क्लियर जालें की चर्चिल आनी हे लोकसभेक म्हणटा तो रावपाना. हे आज तांणी सांगे क्लियर केलें. ह्या सगळ्या हातूंत भितर ह्या राजकारणाच्या भितर आमी पयर एक सामको म्हळ्यार राजकारण कुशीन दवरून तो एक एपिसोड केल्लो. राजकारण म्हणजे अजुनूय सामाजीकय जे इश्यू आसात ते तितलेच म्हत्वाचे आसा. सगळ्या काय म्हणटा ते ल्हान भुरग्यांक जे जावपी अत्याचार. आनी काल एका इश्कोलाक शिकपी 16 वर्साच्या चलयेचे किडनॅपिंग जालें आनी ताका आज ताका त्या मनशाक धरलो. सो हे कितें हे जालें तें पयल्यार दिसता. हो भुरगो ते चली वतालें अशें पुलिसांची म्हायती प्रमाणे. हे भुरग्यान लखाकी कडेन तो रावता, मोहिद्दीन शेख 19 वर्सांचो. ताणें त्या चलयेक किडनॅप केली. ताजे बापायन कंप्लेन करतकीर मागीर पुलिसांनी ताका सर्वेलन्साचेर घालो आनी बाकी टॅक्निकल हाजे प्रमाणे ताका रोखडोच धरलो. आज सकाळीं ताका धरून हाडलो आनी आतां तांचें इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. इन्व्हेस्टिगेशन कशें चालू की तूं ताका फकत किडनॅप केल्लें काय आनी ताका कितें आसा, म्हणजे मॉलेस्टेशन जावं तुजे जबरदस्ती हातूंत भितर कितें आसा जाल्यार हे पुलीस ताका म्हणजे इन्व्हेस्टिगेट करतात तातूंत भितर. दुसरी आनी एक गजाल आज फातर्डे पुलीस स्टेशनार जाली, म्हणजे एक लुकआउट नोटीस काडिल्ली आसा.
लुकआउट नोटीस काडिल्ली कारण म्हणजे पयर जो सर्वेयर चीफ सर्वेयर प्रसाद सावंत देसाय हाचेर जो अटॅक जालो, ताका जो मारलो, एसॉल्ट केलो ताच्या ऑफिसाक वचून, ताका लागून लुकआउट नोटीस काडली. आतां म्हाका दिसता 4 दीस जाले फातोर्डा पुलीस ताका अजून ट्रेस करपाक पावनात कोण तो एक्यूज आसता. आनी ताजो फक्त एक स्केच तांणी आउट केल्लो आसा, ताजी गाडी तांणी अटॅच केल्ली आसा. फातोर्डा पुलिसांची गाडी अटॅच केल्या जाल्यार मनीस कसो मेळना. ती गाडी कितें जाल्या, गाडी म्हणटा एक बायलेच्या नांवार आसा, ती बायल म्हणटा आपणे गाडी विकिल्ली, फक्त ट्रान्सफर केली नाशिल्ली. हे 4 दिसांत जाले. हांव तुका आनी एक याद करून दिता, फातोर्डा पुलीस स्टेशनाक एक आमचो सब रजिस्ट्रार हाणें फेक डॉक्युमेंट लावन हें करता म्हणून एक कंप्लेन हें केल्ली, ती फातोर्डा पुलीस स्टेशना कडेन पडून आसा अजून. ना, 2 जाणांचेर हें केलें ताणें, 2 जाणांचेर एफआयआर केल्या 2 जाणांचेर, पूण ते डॉक्युमेंट प्रोड्यूस केल्ल्याचे केल्या. हय. कोण करून दिवपी कोण हो मेळना अजून पर्यंत. करून दिवपी तांकां मेन न्ही, करून दिवपी मेन, तो करून दिवपी मेळपाक जाय. हांवें समज लायलो, हांव म्हाका अरेस्ट करचोच, पूण तूं जर म्हाका करून दिता जाल्यार तुकाय धरपा जाय न्ही, हो अजून मेळना. हे अशी सद्या परिस्थिती आसा. सो ही एकंदरीत जर पळयली जाल्यार ह्यो सगल्यो ह्यो 3 जर गजाली पळयल्यो जाल्यार पुलीस आपल्या हातूंत कामाक भितर सारके इन्वेस्टिगेट करतात काय कितें हो एक प्रश्न निर्माण जाता. दुसरें म्हणटा ते सद्याच्या आतां इलेक्शनाच्या बोवाळाक असली गजाली ते धसाक लावपाक पावतले काय कितें होय एक प्रश्न आसा. आनी ह्या दोनूय प्रश्न तशे गंभीर, हाजेर उत्तरां कशी मेळटली, कितें जातलें तें कांय कळपाक शकना. कारण सद्याक ते म्हणटाले आमी इलेक्शन ड्युटी आसा, इलेक्शन ड्युटी बिजी आसतले. सो हाजेरय आतां म्हणजे गंभीरतायेन लक्ष दिवन हाजे सोक्षमोख लागपा जाय इतलेंच आमी मागतात हांगा. आनीक हाजेरूच ही चर्चा हांगा थांबयतात. सगळ्याक देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक TV.